भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया गोव्या विशीं। ताका बायसन, गौर अशेंय म्हणटात। आशियेंतल्या भोवतेक देशांनी तो दिसता। गोरवां मदीं हो सगळ्यांत उंच। गोवो हो प्रत्यक्षांत खूब भितरो आसता। तो सहसा मनशाचे वाटेक वचना। जाणकारांच्या मतान तो शेतांनी वचना, मात रानांनी खाण उणें जाल्ल्यान गोंयांत आतां ताका लोकवस्तीन येवचें पडटा। ते 10 ते 15 जाणांच्या कळपान रावता। आमच्या गोंयचो तो राज्य प्राणी। भुरग्यांनो, गोवे उंचायेर दोंगराचेर रावप पसंत करतात। मनशा पासून तांकां तसो भंय ना, देखून तांचो आंकडो खूब वाडला। तांकां वाग आनी व्हडल्या मानग्या पासून चड भंय आसता। ती ताका मारपाक शकतात। गोवो हो शिवराक तण, वनस्पती, फळां, झाडाची पानां खावन जगता। तो दिसभर चरत आसता। नराची लांबाय 3 मीटर तर उंचाय 2 मीटर आसता। मादी 2 मीटर लांब आसता। रंग तपकिरी धवो। हरणाच्या शिंगा सारकी ताची शिंगां गळून पडनात, मात ती खूब शक्तिमान आसता। गोव्यांक पयसुल्लो वास येता, बरें आयकुपाक येता आनी तांची नदरूय तीक्ष्ण आसता। सकाळीं सांज वेळार ते चरतात, दनपारां सावळी आशिल्ल्या जाग्यार विसव घेतात। गोव्याचो आवाज 1.5 किलोमीटर पयस पासून आयकुपाक येता। भुरग्यांनो, गोव्याच्यो 3 प्रजाती, तातूंतली एक युरोपांत आनी दुसरी अमेरिकेंत, तिसरी अर्थात आशियेंत। तिगांचें वागप जवळ जवळ एक सारकेंच। अमेरिकेंत गोव्याची मांसा खातीर शिकार जाल्ल्यान तो आतां फक्त राखीव रानांनीच उरला। युरोपांतलो गोवो आतां रानांनी दिसना, फक्त निमणे 50 उरल्यात। ते वाडचे म्हूण युरोपांतलीं सरकारां यत्न करतात। संवसारांत 300,000 गोवे उरल्यात, तातूंतले 75% भारतांत आसात। गोवे हे चडांत चड 30 वर्सां जगतात। भुरग्यांनो, गोवे, खास करून अमेरिकन गोवे, वराक 55 किलोमीटर वेगान धांवपाक शकतात। तांकां पेंवपाक कळटा। 6 फूट उंच उडकी ते मारपाक शकतात। तांकां दोंगर चडपाक येता। भुरग्यांनो, गोव्याची रानां सांबाळपाक मजत जाता। रानां इबाडल्यात अशें दिसत जाल्यार हो संवेदनशील प्राणी रोखडोच तो वाठार सोडून दुसरे कडेन वता। गोव्याचो आमी सगळ्यांनी सांबाळ करपाक जाय। तो लोकवस्तींनी येवपाक जायना, म्हूण रानां सगळ्या अर्थान गिरेस्त करपाक जाय। तर असो हो गोवो। बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।